सोमया जेजूचे आप परगटण्याची दबाजी परब. जराल प्रस्तावन. आज सोमयाच्या आप परगटण्याचें फेस्त. जेजू जुदेवांक सोडवणेची वाट दाखोवंक आयिल्लो मात्र न्हय, तो अख्ख्या मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणलें सत हें फेस्त आटापता. नतला फेस्ता दिसा प्रमोख जावन जेजू जुदे कुटुंबांत जल्मलो तरी ह्या फेस्ता दिसा तो सार्वत्रीक राय आनी जेजू मुखांतर मनशा कुळाक सोडवण मेळटा म्हूण आमी समजता. उदेंतीच्या तेगा जाणट्यांनी आकाशार दिश्टीक पडल्या नेकेत्राच्या उजवाडान सोडवणदाराक सोदून काडलो. लांब पैन करून हेरोद राया कडेन विचार करून सोडवणदाराक देखतस मोलादीक काणिको ताका अर्पिल्यो आनी सर पडून सोडवणदाराक आराधन केलें. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आयिल्ली आमी आमच्या सोडवणदाराक मेळया, ताचें आराधन करया आनी ताका परगटची नेकेत्रां जावया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप इजायाचें दर्शन आमच्या मुखार विवरण करता. काळ येतलो तेन्ना सगळ्या लोकांक देवाच्या सदरे मुखार हाडटले आनी तांकां धाराळ बेसांवांनी भरतले. देवाची महिमा संवसारांत देंवतली आनी ताच्या महिमेन सगळी रचना भरतली म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल सगळ्या संवसारांतल्या सर लोकांच्या साल्वासा विशांत उलयता. देव अक्रिस्तांवांचोय मोग करता आनी तांणी जेजूच्या साल्वासावांचे भागीदार म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. तेगराय आयच्या सुवार्थेचें केंद्र जावन आसात, पूण सुदैवांच्या नीज देवाची वळख तांकां नातली. पूण आयच्या दिसा नेकेत्राच्या उजवाडान देव आपलें उगडापण कशें तांकां करता म्हणलें आयची सुवार्थ आमकां विवर्सिता. ती आतां आमी चित दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, तुजे पवित्र सभेचेर आनी तिका चलोवन व्हरतल्या फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबाचेर, आमच्या गवळी बापांचेर, याजक, धार्मीक आनी लायीक मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एकवटीत वावरा मुखांतर क्रिस्ताचें राज परगटची बळादी खातेरां तांकां कर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, भारत आमच्या राष्ट्रांतल्या फुडाऱ्यांनी जात, मत, भास म्हणलो भेद करिनासता सर्वांचे उदरगते खातीर बरी योजना मांडून हाडून ती सुफळ जायशी वावरूंक दया कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, ह्या संतोसाच्या दिसा कश्टतल्या, दुर्बळ्या आनी पिडेशिरेन दूख भोगतल्या भाव भयणींचो आमी उगडास काडटा. तांकां तांचे कस सोसूंक आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. चवथें क्रिस्ती भावार्थ्यां पासून. विस्वासी बापा, तुज्या पुता जेजून सर क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुमी संवसाराचो उजवाड म्हूण आपयला. हें आपोणें सर भावार्थ्यांनी तांच्या जिवितांत उगडास दवन जबाबदारेच्या मेटांनी चलूंक आदार दी म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, उदेंतीचे जाणटे बाळका जेजूक मान करूंक आयले. मळबावेल्या नेकेत्राच्या उजवाडान जेजूक पळोवची वाट सोदले परी आमी क्रिस्ताक परगटची बऱ्यापणान भरली नेकेत्रां जायशें आदार दी म्हूण मागता.